डॉन बॉस्को ऑरेटरीन युनायटेड क्लब नेरुलाक 3-0 गोलान हारयत गुस्तादियो यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो। ही मॅच राय पंचायत खेळा मैदानाचेर जाली। 29व्या मिनटाक क्लॅन्सियो पिटोन गोल करून डॉन बॉस्को ऑरेटरीक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली। उपरांत फ्रांसीस आंद्रादेन 37व्या मिनटाक आनी क्लॅन्सियो पिंटोन 57व्या मिनटाक गोल करून डॉन बॉस्कोची जैत निश्चित केली।